प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज मंगळार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 5वी चीट 13 ते 16 पर्यंत. आनी आमी जाणा भाव भयणीनो की आमी आमचें जेवण रुचीक करपाक आमी मीठ घालना. मीठ घालना जाल्यार अळशी जाता जेवण आमचें आनी ताका तें खावपाकूय बरें लागना कित्याक त्या जेवणान मीठ ना. आनी मीठ कितें करता जेन्ना आमी तें जेवणान घालता तेन्ना ताका तो बरो घोस्त हाडटा आमी जेवणाक आनी तें आमचें जेवण एकदम रुचीक जाता. तशेंच आयच्या शिवर्तमानान जेजू म्हणटा आमी जावन आसा जी ताजेर भावार्थ दवरता ती ह्या संवसारान जावन आसा आमी मीठ जावन आसा ह्या संवसारान. कित्याक जेन्ना आमी जेजू खरेंच आमचो देव आनी दोनी म्हणून ओंकलता आनी आमी ताका मानता तेन्नाच की आमी ह्या संवसारान जेजू सारकी बऱ्यो कोन्यो करूंक पावता. आनी तुमी जाणून भाव भयणीनो की जेन्ना आमी जेजूक आमचो देव आनी दोनी मानलो तेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. कोणाक बुक्षिता, कोण वायट करपाक पावना, आमी सदांच मोगान चलता. आनी ह्या संवसारान जो लोक जेजूक आजुनूय वळखना तें कितें जाता जेन्ना आमी तांचे बरोबर रावता, तांचे बरोबर आमी संबंद दवरता तेन्नाच की आमचें बरेंपण जेजूचें बरेंपण आमचे भितर तें दुसऱ्यांक पावता आनी तीं जेजूक मानूंक पावतात. ताचे फुडें कितें म्हणटा जेजू म्हणटा तुमी जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो जावन आसलो ह्या संवसाराचो उजवाड आनी आतां आमी जी जेजूचेर भावार्थ दवरता आमी जाता ह्या संवसाराचो उजवाड. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी एक पोंटी पेटयता ही पोंटी पेटोवन आमी वयर खिचून एक जाग्यार दवरता कित्याक तो उजवाड सगळ्या घराक पावूंक जाय म्हणून. जेन्ना आमकां इलेक्ट्रिसिटी आहा बाल्ब आमी सदांच पोंटीर वयर घालता कित्याक ती तो उजवाड जो आहा आख्ख्या रुमान पडटा. केन्ना कोणूय एक म्हणजे एक कितें बांदूंक जाय जाल्यार वयर एका दोंगराचेर बांदत जाल्यार तें सगल्यांक दिसती पडटा. तशेंच भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजू बरोबर आहा जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता खरेंच आमी मोगान चलता तेन्नाच की आमी जाता ह्या संवसाराचो उजवाड. आनी भाव भयणीनो गरज आमकां जेजून आमकां ही हो हुकूम घाला तो म्हणटा तुमी संवसाराची मीठ आसात संवसाराचो उजवाड आसात आनी जेन्ना तुमी ह्या संवसारान वेता तुमच्या कोन्या वरवींनूय जेन्नाच आमी बऱ्यो कोन्यो करता खरेंच आमी जेजूक आमी वाखाणणी दिवंक जाय देवाक आमी वाखाणणी दिवंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी बऱ्यो कोन्यो करता लोक म्हणटलो आरे तो बरो मनीस तो बरे फामिलीचो मनीस. आनी खरेंच एके भाशेन जेन्ना आमी आमची ल्हानथान आमी व्हड जाले आमचे पाय मायन आमकां बरे भाशेन व्हडलीं केल्यान तेन्ना आमकां लोक आमचे फामिली पासत आमच्या बऱ्या कोन्या पासत आमकां बऱ्यो वस्तू म्हणटा. पूण खरी भाशेन जेजू कितें म्हणटा जेन्ना आमी त्यो बऱ्यो कोन्यो करता बऱ्या भाशेन उलयता कितेंय करता तेन्ना आमी देवाक आनी जेजूक वाखाणणी दिवंक जाय. कित्याक हो जो उजवाड ताणें आमचे भितर घाला हें ताजें उतर जें आमचे भितर रिगून रावलां त्या उतरा वरवीं आमी खरेंच एके भाशेन जेजूक आमी वाखाणणी दिता. कित्याक जेजू वरवीं आमकां ती शक्ती मेवता आमकां ती कृपा मेवता आनी त्या कृपे वरवीं आमी बरे भाशेन ह्या संवसाराक उजवाड आनी मीठ जावपाक पावता. भाव भयणीनो एके भाशेन आयज ह्या शिवर्तनाचेर आमी नियाळ करुया आनी आमी हें थाराया की
खरेंच ह्या देवाच्या उतरा वरवीं जे आमी शिकता सदां आमचो भावार्थ वाडत वेता आनी आमी ह्या संवसाराचो उजवाड आनी संवसाराचें मीठ जावंक पावता. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस.